नमस्कार. गोवा टुनाइट आज स्मिता येळेकराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. म्हादय न्हंयच्या पात्रांत जॉयंट इन्स्पेक्शनाक व्हिजिट प्लान दियात. म्हादय प्रवाह अधिकाऱ्यांनी सांगला. WRD मंत्री म्हणटा सोमारा दिता. महाराष्ट्रान खंय आदेश दिला. पणजी स्मार्ट सिटीच्या कामांनी धुल्लाच्या प्रदूषणाचेर नजर दवरूंक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यो 2 पोल्युशन मॉनिटरिंग गाडयो दर 24 वरांनी रिपोर्ट वता बोर्डाक. स्मार्ट सिटीचे काम करतना जाणटे रूख मारतात म्हणून सांतेनीच बोवाळ. गोवा ग्रीन ब्रिगेड म्हणटा उदरगतीच्या नांवान हिरवळ काबार. स्मार्ट सिटी MDक सांगूनय कर्म. काँग्रेसीचे गोंयचे उमेदवार थारोवंक हालचाली. दिल्लीत इंडिया अलायन्साची बसका. उत्तर गोंयांत रमाकांत खलप. दक्षिणेक कॅप्टन विर्यात. सुत्रां सांगता आज फाल्यां घोशणा शक्य. काँग्रेसीचो लोकसभेचो जाहीरनामो जाहीर. 5 न्याय 25 गॅरंटी. शेतकार, बायलो, युवा, श्रमिक शेतकारांक न्याय गॅरंटी. तरणाट्यांक नोकऱ्यो. शेतकारांक रीण माफी. MSP कायदो. आनी उदका खातीर भिवपाची गरज ना. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकाराचे गोंयकारांक उतर. पावस ये मेरेन पावता इतलो 7 धरणांनी उदकाचो सांठो. मंत्र्याचो दावो. खबरो विस्तारान. म्हादय न्हंयच्या पात्रांत जॉयंट इन्स्पेक्शनाक व्हिजिट प्लान दियात म्हणून म्हादय प्रवाह अधिकाऱ्यांनी 3 राज्यांक सांगला. आमी सोमारा दितले. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता. 13 फेब्रुवाराक गोंयांत जाल्ले प्रवाहाचे बसके उपरांत जॉयंट इन्स्पेक्शना विशीं पत्रव्यवहार केल्लो. महाराष्ट्रान तांचो व्हिजिट प्लान खंय आदेश दिला. म्हादय न्हंयचे पात्रांत जॉयंट इन्स्पेक्शनाक हालचाली. गोंयच्या पत्रांक प्रवाह समितीची जाप. व्हिजिट प्लान दियात म्हणून सांगला. WRD मंत्री सांगता. ताणी आमकां लेटर केल्लें आसा की आमचे हे दिवचो 3 स्टेटीक महाराष्ट्रा, कर्नाटका आनी गोवा 3 स्टेटीक म्हटिल्लें आसा की तुमी तुमचो प्लॅन व्हिजीट प्लॅन जो आसा पळय न्ही तो करून दिवचो आशिल्लो. बेजिना व्हिजीट करताले खंय खंय व्हिजीट करताले वगैरे आमी दिवपाक जाय. कर्नाटका गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय आनी महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटाक दिवपाक जाय. आमचो रिपोर्ट जो आसा पळय म्हणजे रिक्वेस्ट आनी सजेशन जे आसा पळय न्ही ते सोमार दीस सांजचे आमी दितले. बेजिनाक जेन्ना बेजीन स्टडी म्हणजे फॅमिलीरायझेशन विथ हें म्हटलां ताणी बेजीन फॅमिलीरायझेशन विथ मादई बेजीन अशें म्हटिल्लें आसा. आनी त्या अनुसार मागीर आमी आमचे नजरेन खंय खंय वचपाक जाय तें आमी सजेशन जें आसा पळय न्ही चड करून लेटस्ट बाय मंडे इवनिंग किंवा सोमारा सकाळ फुडें आमी दितले. महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटान दिल्लें आसा, कर्नाटकान दिवं ना अजून. तिगांनी वेगवेगळे दिवपाक जाय. आपले आपले वेगळे वेगळे दिवपाक जाय. पूण ते जाता तितले बेगीन दिले की बरें न्ही आमकांय बरें. 3 राज्यांचो प्लान समिती कडेन पावतकूच खंय वचपाचे ताचेर परत बसका जावंक शकता. 3 स्टेटीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आपयतले हांगसर जस्ट टू डिस्कस आनी फायनलायज द प्लॅन. कारण तिगांची वेगळी वेगळी सजेशन आसतली. ते म्हणटाले हांगा या, दुसरे म्हणटाले आनी खंय या, तिसरे म्हणटा आनी खंय या. जे तिगांचे सजेशन वेगवेगळे आसूं शकतात. आनी त्या अनुसार मागीर एखादी प्रवाह कमिटी चेअरमॅन आसा पळय ते एखादी हांगसर मिटींग घेवंक शकता. तिनी रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ ऑल द 3 स्टेट्स. आनी मागीर फायनल प्लॅन करून मागीर डेट आमकां दितले की अमके दिसा वचपाचें आशिल्लें. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. पणजी स्मार्ट सिटीच्या कामांनी धुल्लाच्या प्रदूषणाचेर नजर दवरूंक प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 2 पोल्युशन मॉनिटरिंग गाडयो दवरल्यात. काकुलो मॉला कडेन 1, दुसरी विमानता हॉटेला लागीं. पणजे धुल्ल प्रदूषणाचो प्रत्येक 24 वरांचो रिपोर्ट खंय खात्याक दितात. धुल्ल चड आसता त्या वेळार रिडींग खंय 100 PM10च्या वयर पावता. टोटली 12 पैरामीटर ये करता है मतलब सब करता है. ये PM10 का है, ये 2.5 का है. मतलब ये PM10 ने बाहर का 10 का कैप्चर करता है. पार्टिकुलेट मैटर 10. ये PM 2.5 है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन्स का ऑब्जर्व करता है. ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये ओजोन है
और एक कार्बन मोनोक्साइड, ये नाइट्रोजन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और NH3 मेजर करता है। और ये जो भी रीडिंग्स वगैरह आता है ना, यहाँ पे स्टोर हो जाता है। 8 AM से ना PM10 बहुत ज़्यादा हो गया, 8, 9, 10, 11। ये एक्चुअली लिमिट क्या है? लिमिट 100 रहता है, 10 100 लिमिट? हाँ लिमिट है, लेकिन ये क्रॉस किया है 100 से ऊपर। जब 24 आवर्स लिए काउंट हो जाता है, जो रीडिंग्स आता है ना वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हैंडओवर हो जाता है, तो वो लोग बाद में एक्शन ले लेता है। इसमें जो मेजर होता है ना वो पर्टिकुलर लिमिट 10 ही मेजर होता है। हम लोग बता नहीं सकते कि मिक्सर में आके क्या क्या उसमें मिक्स होके आता है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट है ना पर्टिकुलर लिमिट 10 का ही मेजर करता है, मतलब पार्टिकल जो रहता है 10 का वही काउंट हो जाता है। अभी हम लोग नॉर्मली टाइम ले रहे हैं सुबह मॉर्निंग 6 बजे टू नेक्स्ट डे 6 मॉर्निंग, तो उसके वजह से उसमें जो जो टाइम पे आया हुआ रहता है ना डेटाज इधर दिख जाता है, इधर शो हो जाता है। देखिए स्मार्ट सिटीचे काम करतना जाणटी झाडां मारतात म्हणून सांतिनेच बोवाळ पडलो। गोवा ग्रीन ब्रिगेडीचे एक्टिव्हिस्टूय पावले। उदरगतीच्या नांवान हिरवळ काबार करता म्हणून इश्यू स्मार्ट सिटी MD काल सांगिल्लें, तरी आज झाडां मारूंक पावले। गोंयकारांनी हिरवळ साल्वार करूंक मुखार सरचे, गोवा ग्रीन ब्रिगेडीचो उलो। हे जे पळय हार्टलेस मनीस आहा ती आमची पळय 200 वर्सां मायची झाडां कापता। पळय तूं कितें केलां तेका, हे हाल पळय कितें जालें झाडाचे। 200 वर्सांची झाडां शेवणांनी लोकांक ऑक्सिजन दिता, शेवण्यांक जागो रावपाचो, रेप्टायल, बर्ड्स, बटरफ्लायज, आनी हे आतां 1 वरा मध्ये कापून काबार करूंक सोदता। वॉट इज हॅपनिंग टू गोवा? गोवा इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड एंड completely when he become he wants to become a desert. हिंगा पळय कितली झाडां आहली हे रस्त्यार, सांतिनेज रस्त्यार, आतां कितली उरल्या? एक देखून ना। आनी काल देखून प्रजा संघटणे ते कडेन उलयल्लो संजय जावडेकर की सांबाळ म्हण झाडां मातशें काप नाका म्हण। तरी आसतना पळय परत येयल्या कापपाक येयल्या। हांव मागता सगळे आमचे गोंयकार प्लीज ह्या हिंगा आनी बंद करा हें झाडां कापपाचें। वी कॅनॉट अलाव दीस नॉनसेन्स वॉट इज हॅपनिंग हियर इन गोवा। नमस्कार येवकार तुमकां। आमी सध्या आसा पणजे सांतिनेज वाठारांत। तुमकां खबर आसतली सांतिनेज वाठारांत जे आमचे बनियन ट्री आहा ते 200 वर्सां पयलींच्यान ते कट करपा खातीर हांगा जे स्मार्ट सिटीचे वर्कर आशिल्ले ते कॉन्ट्रॅक्टर ते हांगा कट करपा आयिल्ले। ताच्या उपरांत गोवा ग्रीन ब्रिगेड जे फायटर आसा जे झाडां वाचोवपाक काम करता ते हांगा आयिल्ले आसा आनी तेंच्यांनी काम जे झाडां वाचोवपाचें काम चालू आसा स्मार्ट सिटीचें ते काम बंद केलेलें आसा आनी तेंच्यांनी आतां अशें केलां की आपले लोक तेंचे सपोर्टर येतले आनी 5 हांगासर प्रोटेस्ट करतले। कारण ही जी झाडां आसा एक आसा ते रेन फॉरेस्ट आनी दुसरें आहा ते बनियन ट्री, ही 200 वर्सां पयलीं झाडां आसा आनी ही झाडां करपाक तांचो विरोध आसा। प्रुडंटा खातीर सांतिनेच्यान रुपेश राव। काँग्रेसीचे गोंयचे उमेदवार थारोवपा विशीं हालचाली। दिल्लीत इंडिया अलायन्सीची बसका जाली। उत्तर गोंयांत आदलो कायदो मंत्री रमाकांत खलप आनी दक्षिण गोंयांत कॅप्टन विर्याताचें नांव फायनल म्हणून सुत्रां सांगता। काँग्रेस आज फाल्यां गोंयच्या उमेदवारांची नांवां जाहीर करूंक शकता अशें सुत्रां सांगतात। काँग्रेसीचो लोकसभेचो जाहीरनामो न्यायपत्र जाहीर, 5 न्याय आनी 25 गॅरंटी, शेतकार न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमीक न्याय आनी भागीदारी न्याय, 25 वेगवेगळ्यो गॅरंटी, फामिलींतल्या एके बायलेक वर्साक ₹1,00,000, तरणाट्यांक नोकरीची गॅरंटी, शेतकारांक रीणमुक्ती, MSP कायदो। अध्यक्ष खरगे म्हणटा जमतलें तें सांगलां। काँग्रेसीन न्यायपत्र लोकसभेचो जाहीरनामो जाहीर केलो। राहुल गांधी न्याय यात्रे वेळार घोषीत केल्ले न्याय आनी 25 गॅरंटी जाहीरनाम्यांत शेतकार न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, श्रमीक न्याय आनी भागीदारी न्याय तशेंच वेगवेगळ्यो गॅरंटी। जाहीरनाम्यांतले म्हत्वाचे मुद्दे अशे:
दरेक फामिलीतल्या एका बायलेक महालक्ष्मी गॅरंटी खाला वर्साक 1 लाखाची आर्थिक मजत. दरेक तरणाट्याक नोकरेची गॅरंटी. केंद्र सरकारच्या नवे 30,000 नोकर भरतेचे उतर. केंद्राच्या नोकऱ्यांनी बायलांक 50% आरक्षण. मिड डे मील बालवाडी कामगारांक वेतन वाढ. कर्जमाफी प्लान लागू करपाचे उतर. शेतकारांक MSPची गॅरंटी. शिक्षणिक रीण माफ करपाचे उतर. खासगी कायद्यान बदल करपाचे उतर. आम्ही जे करपाक शकता तेच आम्ही जाहीरनाम्यात सांगला, काँग्रेस अध्यक्ष खरगे उलयलो. जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं और बहुत से हमारे विद्वानों से भी हम बात किए हैं कि इसमें क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते. उनके सलाह के मुताबिक ही आज हमने ये सारी चीजें आपके सामने रखी हैं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पैत्राबाद प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. उदका खातीर भिवपाची गरज ना. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकाराच्या गोंयकारांक उतर. पावस हे मेरेन पावतलो इतलो उदकाचो खंय सांठो आसा. साळावले 130 दीस, तिळारी 144, चापोली 447, हणजुणे 70 दीस, पंचवाडी 170 दीस पावतलो इतलो उदकाचो सांठो आसा म्हणून दावो. आमठणे पंपिंग स्टेशनांतल्यान खंय 22 दीस उदक काडूं येता. गोंयांतले 4 धरणांची पातळी अर्द मायज सकयल देंवल्या. 2 धरणां अर्द्याक तेकली म्हूण रिपोर्ट. अंदूय उदका खातीर लोकांक त्रास जातले काय असो प्रश्न. ताचेर WRD मंत्री म्हणटा भिवपाची गरज ना. पावस ह्या मेरेन पावतलो इतलो उदकाचो सांठो आसा. अत्यंत समाधानकारक आसा. आमचे जे 4-5 डॅम आसात, उदाहरणार्थ सालावली डॅम जो आसा पळय न्ही, थंय 130 दीस पावपा इतलें उदकाची स्टोरेज आमचे कडेन आसा. 11,785 हेक्टर मिटर उदक आसा. आमी दिसाक जें उदक काडटात पळय थंयच्यान ते सादारणशे 90 हेक्टर मिटर. त्यामुळे हो हिशोब धरून आमकां 130 दीस पर्यंत उदक साळावलीचें म्हणजे एंटायर सावथाक पावूंक शकता. दुसरें आसा ते तिळारीचें उदक जें आसा तें तशेंच जवळ जवळ 12,566 सुमार हेक्टर मिटर आसा आनी 156 हेक्टर मिटर आमी डेली घेतात. आनी त्यामुळे तिळारी आमचो जो स्टॉक आसा, आमचो जो शेअर आसा तो जवळ जवळ 144 दीस पावपा सारको आसा. त्यानंतर मागीर आमठाणे जे आसा पळय न्ही ते पंपिंग स्टेशन आशिल्ल्या कारणान ते कमी जास्त आसता. चापोली जे आसा पळय न्ही ते जवळ जवळ 450 दीस पावपा सारकी इतली स्टोरेज थंय आसा, कारण थंय स्टोरेज चड वापरनात. अंजुणे डॅम आसा पळय न्ही, अंजुणे डॅमाचेर जे एंटायर सावथ नॉर्थाक सप्लाय करता थंय जवळ जवळ 70 दिसांची स्टोरेज आसा. आमी आज एप्रिलांत आसात, पूण एप्रील आनी मे हे जावन सुद्दां मुखार सादारणशे आनी 10 दीस 15 दीस आमकां उदक पावूंक शकता. मदीं जर पावस आयलो जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता वी वील बी इन अ व्हेरी कम्फर्टेबल सिच्युएशन. नंतर उरलें तें पंचवाडी म्हैसाळ डॅम, थंय सादारणशे 117 दिसांची स्टोरेज आसा. आमी थंय सादारणशे 5 ते 8 ml उदक काडटात आनी आमचे कडेन थंय 176 हेक्टर मिटर उदक सद्या आसा. त्यामुळे इवन पंचवाडी ज्या जाग्यार पोरूं 24 जून पर्यंत पावस पडूं नाशिल्लो आनीक डॅम सारको जवळ जवळ ड्राय जालो म्हणटा येता. पूण आमचे कडेन आतां अंदू जी स्टोरेज आसा ती 117 दिसां खातीर आसा. मुखाल्ले 2 म्हयने पर्यंत आमकां उदकाची चिंता करपाची गरज ना. एकच आमी पळोवचें पडटलें की जे ट्रिटमेंट प्लांट्स PWDच्या लेवलाचेर चलता, काम चलता, तातूंतले कितले कंप्लीट जातले आनी तांकां आमी कितले बेगीन उदक दिवंक शकतले. प्रुडंटा खातीर शिरीष कोकळकार. 12वीचे गणित पेपरान एक प्रस्नाक अपेक्षीत जापेचो पर्याय नाशिल्ल्यान गोंदळ. गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष भागीरथ शेटये म्हणटा पेपर काडटल्याची चूक. ताणें नंबर मातशे बदलले. त्या प्रस्नाकूय जाप आसा, मात अपेक्षीत नंबर दिल्ले जाल्यार जाप बेगीन मेळपाची. कोणे सोडोवपाचो यत्न केला आसत जाल्यार स्टेप्सा प्रमाण मार्क मेळटले. त्या प्रॉब्लमाक अपेक्षीत सोल्युशन आसा. सो जितले पर्यंत त्या भुरग्यांनी स्टेप्स
दाखयल्या न्ही करेक्ट करून आनी हय. जशें ते सोल्युशन मेळटा न्ही हय. जशें तेंच्यांनी सोडयलां न्ही त्या प्रमाणे स्टेप्सांक ताका मार्क्स मेळटले. हय. सो एक थोडोसो पार्टाक ताका मेळना ओके ताका आमी ignore केला पूण बाकीच्या हेका ते मेळटा पळय सोल्युशन मेळटा न्ही ओके ताका जशें भुरग्यांनी सोडयलां त्या प्रमाणे मेळटले. ओके सो आनी अशें कितें इन अदर वर्ड स्टेप्सांक मार्क्स मेळटले. ओके सो एकूच आसलें न्ही एकूच आसा ताकाय बी ऑप्शन आसलो ओके ओके हो किंवा तो असो. ओके सो अशें आमी वारंवार अशें केन्ना केन्ना मदीं मदीं अशें पेपरांक मिस्टेक येता सो हेज्या खातीर सोल्युशन म्हणून तुमी कितें अशें कितें केलां कितें नेक्स्ट खंयचें म्हणून? हेज्या फुडें अशें जावपाक जायना म्हणून कितें अशा प्रकारे केन्ना आता इट इज कशें आसा ते इट्स आमी इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें इट्स ह्युमन एरर तसो हय कळ्ळें म्हणजे तेणी ते बरयता आसतना त्या एग्जामिनरान कोण स्टेट करता पळय आनी बरयता आसतना ती वेगळी संख्या घातली तर ओके ओके पूण ती संख्येचेरय तुका सोल्युशन मेळटा. ओके ओके त्या संख्येचेर पूण अपेक्षीत जर सपोज ती संख्या घातल्यार ताका फास्ट मेळटलें ओके 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 पण आता ह्याची तेणी जे दुसरे घातला पण ताजेरय सोल्युशन आसा ना अशें ना ओके सोल्युशन आसता न्ही सो खंयच्याय मेथडीन तांच्यांनी जर सॉल्व केल्लें आसत जाल्यार ताका मेळटलें. मुंह में राम बगल में छुरी हे आयचे राजकारण. भाऊ बांदोडकराच्या काळात रामराज्य आशिल्लें पेडणेचो आदलो आमदार परशुराम कोटकार सांगता. जाणटेपणान तो घरातूच आसता. लोकसभेच्या उमेदवारांचे खंय कांयच काम ना. तो कोणाचेच वटेन ना. कोटकारान स्पश्ट केलें. वेंचणुकेचे वारे व्हांवतना आदल्या आमदारा बरोबर प्रुडंटाची एक्स फॅक्टर खासा सिरीज. सध्या 2 वर्ष झाली आजारपण येतं कोणी निमंत्रण दिलं तर वखरचे साथ घेऊन त्या निमंत्रणाक मी हजर रावचो प्रयत्न करता. अनेक वर्ष लहानपणापासून मयत किंवा कोणाचं लग्न कधी चुकवून ना सवण तालुक्यात म्हापसा अनेक बाजूच्या गावांनी आणि पक्ष फुटीच्या राजकारणात मी कधी भाग घेऊन ना जरी मी आमदारकीच्या हेतून मागे पडला तरी मी आज लोकमानसांत सर्वसामान्य माणसांत त्यांच्या पुराशी अजूनही म्हाका ते लोक आपल्या पुराशी गादी करतात. मी आजारी असल्या कारणान मी माझं मत घालण्यापुरतंच मी मतदान केंद्राचेर जाण्याचा प्रयत्न करतलो आणि योग्य अशा उमेदवाराक माझं स्वताचा मत करतलो. मी दुसरं मत घाल म्हणून सांगूंक शकना कित्याक मी त्या लोकांनी कांयच करूंक ना. ह्या लोकांनी आता जे निवडणूक उबे त्या लोकांनी कांय करूंक ना त्यांच्या बद्दल काय सांगा. लास्टाचो एकच प्रश्न की पयलींचं राजकारण आणि आत्ताचं राजकारण रामेश्वरात बरं हय न्ही. आताचं राजकारण मुंह में राम बगल में छुरी पहिलीचं राज्य भाऊचा राज्य होतं आता रामराज्य आणि खरोखरच त्या राज्य बघणाऱ्या लोकांना अजूनही दिसता की आताचा आदलो काळ कसो आसलो. आम्ही भाऊच्या राज्यात काम करणारे भाऊचे कार्यकर्ते म्हणून आम्ही एक निश्चय मोगो पक्षात रावचा प्रयत्न केलो. पुढचे दीस कसे येतील सांगता येईल. बरोबर. CZMP 2011 प्लानात दुरुस्त्यो सुरू. दाखयल्ले उदकाचे बांद सारखे नाशिल्ले. तातूंत सुधारणा करता. भूंय संसाधन विभागान दुरुस्त्यो सुचयल्यात म्हणून पर्यावरण संचालक जॉन्सन फर्नांडीस सांगता. दुरुस्त्यो करूंक खंय कांय दीस वतले. आदले सर्वेत CZMP प्लानात खुबशी चुकीची जमीन खंय नोटिफाय जाल्ली. Of CZMP 2011 in accordance with the CRZ notification 2011 was already notified. Thereafter, the state prevailed upon the NCSM to give us maps in the scale of 1:4,000 because the 1:25,000 scale map was not readable and we could not understand anything over there. So when we got the 1:4,000 maps,
At that time we saw some discrepancies insofar as the bonds are concerned. It's because of the state of Goa, a forceful we made a forceful argument over there to ensure that the CR line is restricted up to the bonds, and that's the reason why on 25th of May 2020 to be precise, the notification was amended. Now when we overlaid these plans on the survey plans of the state of Goa, we noticed certain discrepancies insofar as the bonds are concerned, where the STL was progressing towards the landward side, and the bonds were not as per the bonds which were notified by the state of Goa. So we have prevailed upon them. We have the land state department officials have recorrected the entire bonds, and when we went to Chennai, actually we had a meeting with them. They have agreed that whatever arguments and whatever case we have made is correct, and that they will take some time for re-verifying whatever we have done, and accordingly the changes will happen. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक जेलीत घालो म्हणून आपाचो तरेतरेन निषेध चालूच. केजरीवालाक तेंको दिवंक आपाचो देशभर 7 तारखेर आयतारा दीसभर उपास. गोंयांत आझाद मैदानाचेर आपाचे फुडारी उपासाक बसतले. आपाचो फुडारी सुरेल तिळवेन कार्यावळ सांगली. गोंयकारांनी तेंको दिवचो म्हणून उलो. जशें की तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की दिल्लीचे मुखेलमंत्री आनी आम आदमी पार्टीचे नॅशनल कन्व्हेनर हांकां ईडीन अरेस्ट केल्या, आनी हो अरेस्ट कितलो बेकायदेशीर आसा हें आमी सगळ्यांनी पळयलां, आनी सगळ्यांक ह्या गजालीचें खूब वायट दिसलां. हाचोच निशेध म्हणून आमी येता त्या 7 तारखेक 7 एप्रिलाक सकाळीं 11च्यान एक उपास करपाचो विचार केला. भौशीक उपास जातलो जो आमी पणजे आझाद मैदानाचेर करतले. हांव आमच्या सगळ्या आम आदमी पार्टीच्या वावुरप्यांक, लिडर्सांक, तशेंच सामान्य जनतेक जांकां दिसता की आमची डेमोक्रेसी खंय तरी धोक्यान आसा, हो अरेस्ट जाला तो बेकायदेशीरपणान जाला, आनी ताचेर जर तुमी आवाज उठोवपाक पळयता जाल्यार 7 तारखेक सकाळीं 11 वरांचेर पणजे आझाद मैदानाचेर तुमची हजेरी लाया, आनी आमी एक दिसाचो उपास थंय ह्या अरेस्टाक विरोध म्हणून असो थंय दाखोवया. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.